जुवांक केल्लें उगडापण. अध्याय 6. त्यो मोरी. तेदवा शेळयेन त्या 7 मोरी भितरली एक मोर फोडताना हांवें पळयलें. सांगातास 4 जिव्यांमदले एकलेन गडगड्या सारक्या आवाजान ये म्हणलें म्हाका आयकलें. हांवें पळयलें आनी आपले एक धवो घोडो दिश्टी पडलो. ताचे वयर बसलेल्या सावारा लागीं एक दोनू आसलें. एक मुकुट ताका दिल्लो आनी जैता वयर जैत जोडूंक तो भायर सरलोलो. शेळयेन दुसरी मोर फोडलेल्या वेळार दुसरे जिव्येन ये म्हणलें म्हाका आयकलें. तेदवा आनी एक घोडो भायर आयलो. तो एक तामसो घोडो. ताच्या सावाराक मनशांनी एकामेकाचो संहार करीशे संवसारांतले समाधान नास करूंक परवानगी मेळ्ळेली. देखून ताच्या हातांत एक व्हडली तालवार दिल्ली. शेळयेन तिसरी मोर फोडलेल्या वेळार तिसरे जिव्येन व्हडल्या ताळ्यान ये म्हणलें म्हाका आयकलें. तवळ एक काळो घोडो भायर येता ते हांवें पळयलो. ताच्या सावाराच्या हातांत एक त्रास आसली. त्या 4 जिव्यांमदलो कसो एक ताळो म्हाका आयकलो. तो अशें म्हणालो, एक दिसाचे मजुरेक 1 शेर घोव आनी 1 दिसाचे मजुरेक 3 शेर बार्ली, पूण तेल आनी वायन विबाड करिनाका. शेळयेन चवथी मोर फोडलेल्या वेळार चवथे जिव्येन ये म्हणलो ताळो म्हाका आयकलो. तेदवा 5व्या रंगाचो एक घोडो म्हाका दिसलो. ताचे वयर बसलेल्या सावाराचें नांव मरण आनी पाताळ नांवांचो ताच्या फाटल्यान वेतलो. संवसाराच्या खालद्या वांट्याचेर तालवारीन, दुखोळान, वोशाचे पिडेन आनी संवसाराच्या रानवट मनजाती मुखांत्र मनशांचो संहार करूंक तांकां अधिकार दिल्लो. शेळयेन 5वी मोर फोडलेल्या वेळार देवाचो संदेश परगडचे खातीर आनी ताच्या सताक विश्वासी रावुल्ले खातीर जिवीशी मारलेल्यांचे आत्मे वेदी पोंदा हांवें देखले. व्हडल्या ताळ्यान ते अशें म्हणटाले, पवित्र आनी सतेवंत सर्वेस्परा, संवसारांतल्या मनशांची झडटी करूंक आनी आमच्या रक्तांचे फारीकपण घेवंक आनीक कितलो काळ घाळाय करताय. तांकां हर एकल्याक एक धवो धगलो दिल्लो आनी थोडो काळ म्हणजे तांच्या 6 सेवकांक आनी भावांक तांचे बरीच जिवीशी मारता पर्यान तांणी सोंसणीकाय सांबाळी सै म्हूण सांगलें. शेळयेन 6वी मोर फोडताना हांवें पळयलें. तेदवा व्हड एक भुंयकांपणी जाली. सूर्य काळ्या कांबळी बरी काळो जालो. चंद्र रक्ता बरी सगळो तांबडो जालो. जड वाऱ्याक हालोवन अंजुराच्या रुखातावन तरणी फळां झडून पडलेले बरी नेकेत्रां अंतराळातावन सकलां पडली. आनी एक कवळो गुटली जाल्ले बरी आकाश गुटली जावन नपैस जालो. हर एक पर्वत आनी द्वीप आपआपले सुवातेर थावन पयस पयस निसरलो. तेदवा पृथ्वेचे राय, राजकारभारी आनी व्हडले व्हडले सरदार, ग्रेस्त आनी शातिवंत, गुलाम आनी स्वतंत्र दोंगराच्या माथ्यांनी आनी कडपांच्या इड्यांनी लिपोवन रावले. पर्वतांक आनी कडपांक आपोवन ते म्हणाले, आमचे वयर पडा आनी सिंहासनार बसलेल्या थावन आनी शेळयेच्या क्रोधा थावन आमकां लिपया. कित्याक तांच्या क्रोधाचो भिरांकूळ दीस उदेला. ताका मुखार रावंक कोणाक तांकात. आमेन.